कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। 28 तारखेक आमचो प्रोग्राम सिंगिंगाचो आसा, तेका लागून आमी गूगल फॉर्म केला। ते गूगल फॉर्म रमटा मेळ, चित्ररथ, फॅन्सी ड्रेस हांकां सगळ्यांक लागू आसा। गूगल फॉर्माचो आमी टायमींग दवरला 25 तारखेक 5 फायनल लास्ट, हेजे उपरांत आमी कोणाक घेवचे ना। टायमींग आमचो 25 तारखेक 5 पासून फायनल आसा, तेका लागून। दुसरो म्हणजे आमचे थोडे अटी आसतल्यो पळय, अटी आनी जे रेगुलेशन आसता ते आमी दुसरे दीस तांकां फोन करता। जे प्रोग्राम इन्चार्ज तेंचो आसतलो कोण, ताका आमी आपोवन जे आमचो डॉक्युमेंट सगळे आसतले ते फॉर्माचेर आमी सगळे घातलेले आसता। ते फॉर्माचेर आमी तेंची सायन घेवन आमचो टायम जो आसा पळय हो टायम लिमीट आमकां करपाक जाय। कित्याक आतां रातचे खंयीच गेलो काय रातची 5-6 जाता, हो टायम आमी लागीं हाडून जे लोक येता ते समजा जर 2 येयले तर रातचे 8 बी घरा पावता। हेका लागून आमी टायम दवरला, टायम लिमिटा प्रमाणे आमी तो करतलो। आनी आमचो जो टायम आसतलो हो साखरेचे हॉस्पिटल टू आमी रूट केला न्हू हांगा शिवाजी मैदान, शिवाजी आमचो थंय आमचो टायमींग आसता। त्या टायमा प्रमाणे तेंच्यांनी जो आमी टायम दितलो पळय त्या टायमा प्रमाणे थंयसून तो जो हॉस्पिटला पसून चालू करतलो हो शिवाजी कडेन सोंपोवपाक आमचो टायम आसतलो। हो टायम आमी त्या फॉर्माचेर घालतले, त्या प्रमाणे आमी चलतले। खंयच आमकां जे लोक येतात तांकां बाबा एक सकाळची इतको टायम जाता आनी आतां प्रेसाचेरूय येयला की लोक वयता, पण टायमींग असो इतको वाडला कारण सकाळभर वचपाक तशें आमचे कडेन जावचें ना। म्हणून आमी जी कमिटी आसा हेंच्यांनी आमी निर्णय करून एक हे घेतलेलो आसा की आमी टायम लिमीट दवरतले। त्या टायम लिमिटा प्रमाणे जो कोण येतलो पळय तेणी आपली हे घेवंक जाय, म्हणजे जो कोणाची जिम्मेदारी आसता म्हणजे जी ग्रुपाची तेणी त्या टायमा प्रमाणे वचोंक जाय। आमी त्या फॉर्माच्या प्रमाणे वचोंक जाय। समजा ते टायमा भायर गेलो जाल्यार आमचें डिस्क्वॉलिफिकेशन आमी जें आसा पळय ते तांकां दितले कळ्ळें न्हू। आमी खंयसरूय हितून हें करचें ना, कित्याक आमकां टायम इम्पॉर्टंट आसा आनी तो टायम आमी आमच्या हेज्या प्रमाणे 1 ते 2 बसून आमकां कसो तरी सोंपोवंक जाय। हेज्या प्रमाणे आमी सगळे जाण बसून केला। 2025 हो येता ते 27-28 असे 2 दीस जाता। 27 तारखेक जे आसा ते थळाव्या भुरग्यां खातीर 2 गटान फॅन्सी डे स्पर्धा आयोजीत केलेल्यो वता आनी हेचो डॉट टायमींग जो आसा तो सांजे 5 वरांचेर सुरू जातलो आनी आमी टायमाची सारकी पाबंदीन कटाक्षान हे करतली, नियंत्रण दवरतली। आनी ताची जी नांवां आसात पळय ती अंजली हळणकर हांच्या कडेन किंवा आनी 2 बाकीची इन्चार्ज आसा पळय तांची नांवां आमी रोखडीच पेपराचेर कळीत करतली, पण सध्या तरी ह्या फॅन्सी डेसाची नांवां अंजली हळणकर हांच्या कडेन आसतली। आनी ताच्या नंतर मागीर आमी एक डेस्टिनी अकादमी आमची जी हांगाची थळावी म्युजीक अकादमी आसा तांच्या भुरगीं कितलीशीच भुरगीं आमचे हांगा तातूंत बरेशे परफॉर्म करतात। तांचे स्पेशल लायव्ह कोंकणी सॉंगांचो किंवा सगळे होळी रिलेटेड सॉंगांचो कॉन्सर्ट जातलो, ताचो सगळ्यांनी ताचो आस्वाद घेवचो। आनी दुसऱ्या दिसा आसा तो शिगमो, आनी शिगम्याची सुरवात जी आसा ती आमचे गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे उद्घाटन आनी मानाचे म्हणजे मुखेल सोयरे म्हणून ते आसतले। आनी ताच्याच बरोबर मानाचे सोयरे म्हणून सगळ्या पंच आनी ताच्याच सगळे कावन्सिलर आनी ताच्याच बरोबर सगळे सरपंच आमचे साखळे पंचकृषीतले सगळे 7 पंचायतले सरपंच हे आसतले। आनी आमच्या खास भेटीक जे रुद्र घोडगे म्हणून आसा, जे इंस्टाग्राम फेम आसा, बरेचशे नव्या युथांच्या मनाचेर अधिराज्य गाजयल्ले ते आमकां खास मेळपाक येतले त्या दिसा। सो ते एक खास आकर्शण आसा। आनी आतां आमचे दयानंद बाब जे इन्चार्ज आसा कार्यक्रमाचे तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आमी टायमाची पाबंदी दवरला। म्हणूनच गूगल फॉर्माचे सुद्दां जे तुमी जे म्हणजे राज्यस्तरीयचे फॅन्सी डेज कॉम्पिटिशन आसा किंवा डान्स कॉम्पिटिशन आसा, रोमटा मेळ आसा, रथयात्रा आसा, हाजी सगळी जी एंट्री आसा पळय तो थंय येवन करपाक सदांच सगळ्यांक त्रास जाता। ताच्या खातीर आमी गूगल फॉर्म हे आतां लिंक आमी तुमकां धाडटा सगळ्यां कडेन। सो ताजेर तुमी नोंद करची आनी ताचो सुद्दां तांच्यांनी कट ऑफ डेट 25 दवरला। ताच्या उपरांत कशीच फॉर्मां आमी एंटरटेन करची ना आनी ताच्या उपरांत येवनूच सगळ्यांनी तांकां आफयले वयतले ताचे प्रमाणे तांच्यांनी नंबर घेवन वयचे। आनी आमी रोमटा मेळ जो आसा तो अंदू साखळे हॉस्पिटला कडल्यान डॉट 6 o'clock सुरू जातली एट एनी कॉस्ट। आमी टायमाची मात्र पाबंदी दवरतली, कारण पयले बाकीच्या वाठारांनी रातचे सकाळचे 6 मेरेन शिगम्याची मिरवणूक किंवा रोमटा मेळ चल्ला हें बरें न्ही शेवटी, कारण हें जें कितें आयोजन आसा हें आमचें
ऑनरेबल सीएम सर किंवा टुरिझम डिपार्टमेंट करता ते लोकां खातीरूच करता, तांच्यांनी एन्जॉय करचें म्हणून. सो येणारे जे इच्छूक आसा तांच्यांनी टायमाची मात्र पाबंदी दवरची, कारण आमी ना जाल्यार डिस्क्वॉलिफायड करतली. सो टायमाची पाबंदी आनी भुरग्यांक लोकांक एक कळीत करता की ह्या वर्साचो जो रूट आसा तो सांखळी हॉस्पिटल तो सकयल बस स्टँड असो आसतलो. आनी वाटेर आमी पळयलां की लोकांक खूब इच्छूक आसतात, खूब सगळ्यांक पळोवचेशें दिसता, कांय जाण जमता ते बिल्डिंगेचेर ताजो आस्वाद घेता. पण ह्या वर्सा आमी खास स्टेरकेस गॅलरीज दवरल्या सगळी कडेन. सो सगळ्यांक बसपाची वेवस्थीत वेवस्था जातली, टायमाची बीन पाबंदी जातली. सो आमी सगळी सांखळी शिगमोत्सव कमिटी कडल्यान हांव सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी ह्या टायमार टायमार येवचें आनी टायमारूच सोंपतलो शिगमो आनी सगळ्यांनी सगळो ताजो आस्वाद घेवचो.